Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गोवा गव्हर्नमेंट ड्यू एग्रीकल्चरल टेनन्सी ऍक्ट आसा. आता हे कायदे अंमलबजावणेंत आसा, पूण पयलीं आमचें डेक्लरेशन की रेव्हेन्यू ऑथॉरिटी सारकें काम करपाक जाय, स्पीड अप करपाक जाय आनी लोकांच्यो लायनी आनी लोकांची एप्लिकेशनां अशी पेंडिंग दवरूंक जायना. लोकांचे जे अधिकार आसा, टेनंटांचे अधिकार आसा आनी मुणकारांचे जे अधिकार आसा ते तांचे कडेन पावपाक जाय जाता तितले बेगीन. आता गोय लिबरेट जावन आमी गोवा एट 60 म्हणटा, पूण इतले आसून टेनन्सी एप्लिकेशनां आनी मुणकार एप्लिकेशनां अजून पेंडिंग आसा. स्वर्गीय श्री भाऊसाहेब बांदोडकर आणि एमजीचे करते धरते त्या वेळा वयले हांच्यानी कुळ मुणकार व गोंयच्या बहुजन समाजापासून न्याय दिवपी एक कायदो हाडलो आणि त्या कायद्या अंतर्गत जायत्या जाणांक या कायद्याचो फायदोय जालो. पण जायते लोक असे झाले की कोर्टान आणि मामलेदारान ह्यो केसी लटकून उरल्यो. भाडकार आपले सायडीक प्रेशर घालता, मुणकार बाबडो खंय धांवूंक जाय थंय धांवता, पण तेजे कांयच साधना. आजपर्यंत त्यांनी ह्या कायद्याचे महत्व कमी केले. खरं म्हणजे ह्या कायद्याचे महत्व वाढवपाक जाय आशिल्लें आणि गुणकाराक आणि तेण्यांदाक त्यांचे हक्क दिवपाक जाय आशिल्ले आणि तातूंत कितल्योश्यो त्रुटी आशिल्ल्या कारणान हो ते हक्क त्या लोकां पर्यंत पावपाक शकले ना गोंयांत. सो आज जे आमी डिसिजन घेतला टीएमसी आणि एमजीपी की ते हक्क तांकां बेगीन मेळोवपाक दिवपा खातीर. This scheme comes under Article 21, right to life, social and economic justice to the people. I'm happy and I'm proud. Today, in the history of the state of Goa, we are moving a very, very important step. And this step will affect the lives of 60% of the population of the state of Goa. In other words, it will affect 2.1 lakh families in the state of Goa.